सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. या मोच्या उघडासा कोरात A14 पान 7 A14 पेज 7. हे मोच्या उघडासा कोरात ही जेजूची आज्ञा मादू बावाडदानो पुढे सोरा पीस भेटून मौनी तोड करू याज्ञिक सेवक भितर सोरता योगार दिवया गायन करू पिसा बेटे आजीर जाया आनवर बात खाची बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यासू देव आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी ह्या पासत आख्खें आमचें जिवीत ह्या असल्या भावार्थान भरून आमी सारूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां आदार मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको क्रिसा काकुतको क्रिसा प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बाबा मुखार धरुया. भू करून आयच्या दिसाक झोल दीस मनयतात. जी कोण आपल्या काजराचें वरोस मनयतात तांकां मागणें धरून देवाचो आशिर्वाद बेसवां मागुया. जी कोण मरून गेले तांकां सासणाचें सूख मागून घेवया. जी पिडा पोसलेली आसा ही पिडे खातीर मागुया. देवान आमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी जो वावर फ्रंटलायन वर्कर्स जी कोत्ता तांकां राखूंक सांबाळूंक सगल्या वायटा विघ्न ते निवारूंक बापा लागीं मागुया. तरेतरेच्या गरजां खातीर आपणा पासत मागूंक लायलां. आमी तांचे खातीर मागतले म्हूण सांगलां. हें बी तेंचा मागणी मना धरून हें सगळें हे पवित्र मिसाचे पेटींतल्यान देवा बापाक उबारुया. देव आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडयेंतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय.
हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. राजवटकी चलूंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयलोली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसल्यांतल्या एल्तानाची धूव. आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. ताणें त्या दिसांनी बाबिलोनाच्या राजा नेबुकदनेझराची फौज जेरुसल्यान भितर सरली आनी ताणें शाराक वेढो घातलो. आपले फौजेन शाराक वेढो घाल्लो आसतना बाबिलोनीचो राजा नेबुकदनेझार आपुणूच शारांत आयलो. ताणें जुदाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनाच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपली आवयक आपल्या अधिकाऱ्यांक उंच कुडयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक आनी बाबिलोनाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नेबुकदनेझार राजाचे राजवटकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतलें सगळें भांडार आनी सालोमोवान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्लें भांगाराचे वस्तूंचें सर्वेस्परान आदी फुडेंच सांगून दवरलेलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशीक करून व्हेलो. मुणगे 10,000 उंच कुडयेच्या मनशांक आनी बोलिश्ट झुजाऱ्यांक तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोकींक बाबिलोनीक निर्वाशीक करून व्हेलो. तशेंच राजाची आवयक ताच्या बायलांक ताच्या खोज्यांक आनी गांवांच्या उंच कुडयेच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुसलेतावन बाबिलोनाक निर्वाशीक करून व्हेली. व्हड व्हड कुडयेचे मनीस आसले 7,000. तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार सगळे झुजाक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनाच्या राजान निर्वाशीक करून बाबिलोनीक व्हेले. बाबिलोनाच्या राजान जोकीनाचे स्वातेर ताच्या बापल्याक मातिनाक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणुया तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसान भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर ताणें बोश्टायलां. जेरुसल्याचें घोट्टान करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडणी वाऱ्यावेल्या सवण्यांनी बोंचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजां गिरासूंक दिलें. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो झोरी कश्यो आख्ख्या जेरुसल्याक रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतालो कोणूच ना. शेजाऱ्याच्या लोकांक आमी किडण्याचो माल जाल्या. भोंवतणचीं राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची खेबाडां करतात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा सदांकाळ आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यंत उज्या वरी
तुजो राग पेटलेलो उरतलो. सोबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवाडाय आमकां दाखय. आमी पडे जाल्यार एकदम दौडिली. सोबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा. आमच्या सोडवणदारा आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जोबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हाजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सरतचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यान भितर सरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मिता आमी केली न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतले न्हू, म्हजी सोरशिलीं कोडचो ना, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. देखून म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता. तो आपलें घर खोडपार बांदलेलो एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलना. तो आपलें घर रेंवेर बांदलेलो एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसलून पडलें. जेजून आपलें उलोवप संपयलें आनी ताची शिकवण आयकूंक लोक अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्रीय भाशेन न्हय पूण अधिकार आसले परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भवमडेनो, हाच्या दोनी वाचपाचो संदेश म्हळ्यार देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमच्या जिविताचो दोनी देव जावन आसा आनी ह्या बसत हें स्वत आमी बरे भाशेन समजून हें स्वता प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करची गरज. हाच्या पयल्या वाचपान राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतल्या वाचपान जोकी ह्या राजाची, जेरुजालेच्या राजाची खबर आमकां आयकूंक मेळटा. तो राजवडकी चलोवंक लागलो तेन्ना सुमार 18 वर्सांची पिरायेचो आसलो. भुरगेचपणी तोरणेच पिरायेर म्हणलेल्या भाशेन ताका ही व्हड जुट्टी फावो जाली. राजा जेरुजालेम आख्खें शार तो एके भाशेन चलयतालो आनी राजवडकी चलयता आसतना सुमार ताचे राजवडकेक 3 म्हयने जाल्ले. त्या वेळार नाबुकदनेझर हो बाबिलोनियेचो राजा, निश्ठूर राजा, भिरांकूळ राजा, ताचेर जेरुजालेचेर एके भाशेन एटॅक करता, आक्रमण करता आनी तांकां आख्ख्या जेरुजाल्याक एके भाशेन आडो घालता. सोरभोंवती आपले फौजे घेवन जेरुजालेम शार आपल्या ताब्यांत करता. आनी त्या वेळार बाबा म्हणलो
आनी उपाय ना जावन जोकी आनी सगळे ताचे एके भाशेन आपणाकूच नाबुकदनेझर ह्या राजाचे आधीन करतात. सगळ्यांक ताका ताच्या बायलांक दुसरे वावराडी आसतले कामदार आसतले तांकां सगळ्यांक तो बाबिलोनियेच्या ह्या राजाच्या नाबुकदनेझर ह्या राजाच्या ताब्यान करता, हातान घालता. पूण बाबा म्हणून देव तांकां राखता आनी सांबाळटा. देव सदांच जोकी आनी तांचे बरोबर आसतले तांचे बरोबरच्या बरोबर देव सदांच आसता. देव तांकां ह्या वायटा विघ्नांतली निवारता, आपली घोटाय तो तांकां दिता. आनी ह्या पासत हेंच सोत ते जेवपाचो प्रयत्न करतात. जाल्यार बाबा म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत दोन वस्तू दोग घर बांदपी हांची खबर तो सांगता. एक घर एकलो घर बांदपी खोडपार बांदता, दुसरो रेवेर बांदता. पूण बाबा म्हणून दोगांयची परिस्थिती तीच. वादळ येता, हांवर येता, लोट मारता. पूण घर खोडपार बांदलोलें तें कोसळून पडना, पूण रेवेर बांदलोलें तें की मोडटा. बाबा म्हणून कितें ह्या उतरांचो ह्या वपारीचो हे देखीचो संदेश काय? आमचें जिवीत देवाचे आधीन आसा. देव आमच्या जिविताचो धोनी आनी ह्या पासो जोरी देव आमचें जिवीत आमकां राखता आनी सांबाळटा, तरी आसतना आमी जाता ते भाशेन प्रयत्न करची गरज, उपाय घेवची गरज, जबाबदारी आमी बरी भाशेन पाळची गरज. आनी हेंच कितें ते खोडपार बांदलेल्या मनशान घर बांदप्यान केलें. सगळें बरी भाशेन चिंतलें, प्रयत्न केले, जबाबदारी बरी भाशेन पाळली, फुडाराचें चिंतलें आनी आपलें घर ताणें खोडपार बांदलें. जाल्यार दुसरो मनीस जो आसलो तो आपलें घर रेवेर बांदता. ताका कांयच पडलोलें कशें ना. पूण दोगांयची परिस्थिती तीच. हांवर येता, वादळ मोळ येता आनी एके भाशेन एकलो जबाबदारी पाळटा, ताका ताचें घर ते भाशेन उरता, जाल्यार दुसऱ्याचें घराचें निसंटण जाता. बाबा म्हणून आज देवाच्या उतराचो संदेश आमकां. देव आमचें जिवीत चलयता, देव आमकां राखता, सांबाळटा. पूण हें करूंक आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी पाळची आसा. आनी हीच जबाबदारी जेन्ना आमी बरे भाशेन पाळटा, बरे भाशेन प्रयत्न करता, तेन्ना देव ओदीक आमकां आपल्या आशिर्वादान आनी बेसांवांनी भरता. बाबा म्हणून ह्या दिसांनी कितलेच म्हयने जाले पिडेक लागून आमी भिरांतीन कशीं आसा, केसी वाडत आसात, कितें करचें सोजमना. तरी आसतना देवान आजून पासून आमकां सगळ्यांक राखल्यांत आनी सांबाळल्यात. आनी फुडाराकूय राखूंक आनी सांबाळूंक आमचे जबाबदारीची गरज. आमी जण एकल्यान ही आमची जबाबदारी हे पिडे सवें बरे भाशेन पाळूंक गरजेचें, फावो ते उपाय घेवंक गरजेचें. आनी जेन्ना ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळटा, हे उपाय आमी बरे भाशेन पाळटा घेता, तेन्ना देवाक ओदीक सोंपें जाता, ओदीक बरें जाता आमचें जिवीत राखूंक आनी सांबाळूंक. दुबावा वरेन जिविताचो दोनी देवूच. जिवितांत सगळें ताचे येवजणे प्रमाणे घडटा, पूण आमची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळूंक देवाचें उतर तुका म्हाका उलो करता. देखून आयच्या दिसाक मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना आख्खें आमचें जिवीत देवाच्या आधीन करुया. जिविताचें देणें देवान आमकां दिलां. देव आमकां हें जिविताचें देणें राखता आनी सांबाळटा. आनी हें बरे भाशेन जावन हें जिवीत बरे भाशेन सारूंक आमची जबाबदारी बरे भाशेन आमी पाळूंक आनी तातूंतल्यान देवाचेच व्हडते मोहिमे खातीर आमी वावरूंक आमकां आदार जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा बोळ मागुया. भेटवण्याच्या वेळार आमी गायन गावया. कालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 4, C20 पेज 36. कालवाराचो योद बाबा वेदीचे बोरोक आतां जाता. तुजोच मोगाड तो भेटयता, ताका एक मोडा ही गरज माता. मोगाड बाबा दोयान उदरे ही भेटोवी मागून तुगे ही भेटोवी
म्हज्या भावा मडीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रोत्सवण जावन आमचो वाकाणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळज जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतून. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartacy gód porgotuję. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian yetolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या माज समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मारी देवाचे आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या शिशु वरवीं त्या शिशु संगता त्या शिशु थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. पवमरीनो देव आमच्या जिविताचो दोनी आनी हे जिविताचें देणें देवान आमकां जोण एकल्याक फावो केला जाल्यार तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी हेंच आमचें सवें देवान आज पासून केलां. आज पासून देवान सुरक्षीत आमकां दवरल्यान राखल्यांत आनी सांबाळल्यान कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी देवान आमकां फावो केल्या. ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवोर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें न्हंयचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशिता. हे वेळार तुजे भोव मळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक कोट्टा. तुजे सोशिलो कोसरून केन्नाच निर्मी नाका. आमेन. गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. आमचे मोदल्या कोणाक कोणाक दान लागल्या पद्मो आमचो सुखो सुखो जावन गेला. आमचे मोदल्या कोणाक कोणाक दान लागल्या पद्मो आमचो सुखो सुखो जावन गेला. आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला. आमचे गाडी जोंद्रेका देवाक ओदरेकता. आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला. आमचे गाडी जोंद्रेका देवाक ओदरेकता. करुणा
कोरोना व्हायरस एपिडे समयार देवाचे काकुतीचे मागणे. सोरपतवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस पिडेच्या भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेसांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैतनिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुज्या पुताचे अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणाक तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. शेवटाचे गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवुया. ई 4, 5, 7 आनी 8. आमी तिसरो श्लोक गावुया. ई 4, 5, 7 आनी 8. ई 4, पेज 78. देवाक आर्गां दिवुया. देवाक दिन वासुया. Odrgea karzaace deva